एड्युकेशन सेक्टर, स्कूल एड्युकेशन. सभापती महोदय, स्कूल एड्युकेशन खात्या खातीर 2100 कोटी रुपयाची तजवीज केल्या. सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल अंतर्गत एक महत्वाचो मापदंड आसपी साक्षरता ह्या बाबतीत आमचे राज्य 100% लिटरसी ही मोख साध्य करपाक सज्ज आसा. सभापती महोदय, राज्यभरात 442 वयर शाळांनी कोडिंग आणि रोबोटिक येवजण केर्स यशस्वीपणान चालीक लायल्या. हे जाहीर करपाक म्हाका खोस जाता की 24 गोंयकार विद्यार्थी इंटरनॅशनल बेरबाज कॉम्पिटिशन्स ऑन कॉम्प्युटिंग स्किल कॉम्प्युटिंग थिंकिंग ह्या आंतरराष्ट्रीय सर्तीत देशात पहिल्या 50 क्रमांकात आसात. ह्या योजनेचो सकारात्मक परिणाम मतीत घेवन सीएम केर्स हे योजने खातीर 25-26 ह्या वर्सा अर्थसंकल्पीय तरतूद वाडोवन 19 कोटी रुपया केल्या. हाच्या खाला 2 सेंटर ऑफ एक्सिलन्स आणि 12 तालुक्यांनी प्रॉक्टर टेस्ट सेंटर स्थापन केला. सभापती महोदय, मुख्यमंत्री कौशल्य सहाय्य येवजण सुरू करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. ही येवजण एपरल्स, होम फर्निशिंग, ब्युटी अँड वेलनेस, एग्रीकल्चर अँड ऑटोमोबाईल ह्या कोर्सांनी 12वेंत NSQ पास केल्ल्या दर एका विद्यार्थ्याक 20,000 रुपया एसेसरी किट वांटप जातलें. स्वयंरोजगार मेळचो तशेंच आपली कुशळटाय वापरून उत्पन्न मेळोवचो हो ह्या योजनेचो हेत आसा. आपली कुशळटाय वापरून रोजगार मेळोवपाक मदत मेळटली अशा वस्तूंचो ह्या किटांत आस्पाव आसतलो. सभापती महाशय, ल्हान भुरग्यां मदीं ई लर्निंग तशेंच तंत्रज्ञाना विशयी आवड निर्माण जावची म्हणून हांव गव्हर्मेंट मिडल स्कूल अँड गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल ह्या प्रत्येक वर्गात लॅपटॉप दिवपाचे जाहीर करता. तशेंच आमी सगळ्या शाळेंचे लॅब अपग्रेड करतले. सभापती महाशय, वयोमर्यादा सोंपिल्ल्या बालरथ बशीक पर्याय वेवस्था येवजण दिवपी येवजण आमी ह्या वर्सा सावन चालीक लायता. गोंयभरात शाळांच्या मुळाव्या साधन सुविधांचो दर्जो वाडपा खातीर शिक्षण खात्यांतल्यान 34 कोटी रुपया कॅपिटल आउटले दिला. सभापती महाशय, ₹200 crores खर्चून सगळ्या सरकारी शाळांचे दुरुस्ती काम ह्या वर्साच्या मान्सूनाच्या पयलीं पूर्ण जातले. हायर एड्युकेशन. सभापती महोदय, आर्थीक वर्स 25-26 खातीर हायर एड्युकेशन खात्याक 700 कोटी रुपयाची तजवीज केल्या. गोंय राज्यांत नवीन अभ्यासक्रम दिवपी नव्या शैक्षणिक संस्थांक म्हजे सरकार गरजेचो सगळो आधार दितले. सभापती महोदय, राष्ट्रीय शिक्षणीक धोरण NEP 2020 च्या नदरेन गोंय उच्च शिक्षणात NEP 2020 चालीक लावपाक राज्य देशात खूब मुखार आसा. हाका लागून बहुविध आनी समग्र शिक्षणाक चालना दिवपा खातीर म्हजे सरकार क्लस्टर युनिव्हर्सिटी स्थापन करपाचो प्रस्ताव मांडटा. जंय जायती कॉलेजां एकठांय येवन संवसारीक दर्जाचे पुराय विद्यापीठ तयार जातले. सभापती महाशय, इंटर्नशीप आता कंपल्सरी शिक्षणाच्या पदवीचो महत्वाचो भाग जातली. फुडल्या शैक्षणिक वर्सा सावन इंटर्नशीप फेज वायज पद्दतीन अंमलबजावणी करतले. हाचो एक भाग म्हणून दर एक विद्यार्थ्याक पदवी मेळोवच्या पयलीं इंटर्नशीप करपाची पडटली. गोंय राज्यांतल्या वेगवेगळ्या शैक्षणिक संस्थांनी मुळावी बांदावळ आनी सुविधा विकसीत करपाच्या मळार म्हजें सरकार मुखार आसा. ह्यो शैक्षणिक संस्था गिन्यान, कला, इतिहास, संस्कृताय, परंपरा आनी नवनिर्माण हाच्या खातीर केंद्र म्हणून वावुरतल्यो. महाविद्यालयांनी स्किल्ड डेव्हलपमेंट, इन्क्युबेशन अँड स्टार्टअप सेल स्थापन करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. जाका लागून ताका रिसर्च, इनोव्हेशन अँड एंटरप्रिनरशिपा खातीर केंद्र जावपाक मेळटलें. सभापती महोदय, गोवा स्टेट रिसर्च फाउंडेशनच्या माध्यमांतल्यान ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन अँड स्किल्स, डॉक्युमेंटेशन अँड रिसर्च फॉर द इम्प्रुव्हिंग द लोकल लायव्हलीहुड्स अशी नवी येवजण सुरू करपाचो म्हज्या सरकाराचो प्रस्ताव आसा. गोंयांतल्या पारंपारीक पद्दतीन सांबाळपी दस्त येवजण आनी ताचें पुनर्जीवन करप हो ह्या येवजणेचो हेतू आसतलो. महोदय, हे वर्स V. गायतोंडे आनी FN सोजा हांचे 2 व्हड गोंय कलाकारांचो जन्मशताब्दी वर्स आशिल्लें. यांच्या सन्मानार्थ गोंय कला महाविद्यालयांत गायतोंडे सोजा चेर स्थापन करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. हाका लागून गोंय राज्यांतल्या कला शिक्षणाचो दर्जो वाडटलो. महोदय, भारतीय गिन्यान पद्दतीचो पुनर्जीवन, संशोधन आनी प्रचार करपा खातीर भारतीय ज्ञान परंपरा कक्ष स्थापन करपाचें हांव जाहीर करतां. खगोलशास्त्र, वैजीक परंपरा, कला, वैदीक गणित आनी हेर विशयाचेर संशोधन करप तशेंच गोंयच्या संदर्भात गिन्यानाचो हो खजानो तयार करप हे सगळे विशय ह्या कक्षा भितर आस्पावीत करतले.
वेस्टर्न घाट देगेवयल्या वनस्पतींचे अतुलनीय गिन्यान आशिल्ल्या 17व्या शेंकड्यांतल्या हॉर्टस मॅलाबेरिकुरस द गार्डन ऑफ द मालाबार ह्या ग्रंथाच्या 12 खंडांचो अणकार करप हे ह्या उपक्रमाचो मुखेल काम आसतलें. तशेंच गिरेस्त गोंयच्या परंपरेचेर आदारीत आशिल्लो आदले गोंय नांवाचो प्रकल्पाचें काम ह्या उपक्रमांत पुराय जातलें. सभापती महोदय, राज्यांत चालीक लायिल्ले केंद्रीय प्रायोजीत प्रकल्प प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान चालूच उरतलो. ह्या येवजणे खाला राज्यांतल्या वेगवेगळ्या शैक्षणिक संस्था खातीर म्हजें सरकार स्थानीक पायाभूत सुविधा प्रकल्प बांदतले, जाका लागून 100 कोटीची तजवीज केल्या. गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट आनी थिएटर कॉलेज हाका स्ट्रेंथन करपाचो प्रस्ताव आसा. टेक्निकल एड्युकेशन. सभापती महोदय, टेक्निकल एड्युकेशन खात्याक 119 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. सभापती सर, डीजे गिफ्ट येवजण जाका लागून तांत्रीक अभ्यासक्रम घेवपी हजारांनी विद्यार्थ्यांक फायदो जाला, ती येवजण 25-26 ह्या आर्थीक वर्सा चालू उरतली आनी त्या खातीर 35 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. गोंय फार्मासी कॉलेज, गोंय फायन आर्ट्स कॉलेज, गोंय आर्किटेक्ट कॉलेज आनी गोंय म्युझिक कॉलेज अशी 4 मुखेल सरकारी महाविद्यालयाचो सामावून घेवपी खातीर पणजेन लागसारा मेगा कॉलेज कॅम्पस बांदपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. इंडियन प्लंबिंग असोसिएशनच्या पालवान गोवा इंजिनियरींग कॉलेज हांगासर इंटरनॅशनल प्लंबिंग प्रॅक्टिसीस खातीर सेंटर ऑफ एक्सलन्सची स्थापना जातली, जाचो वट्ट खर्च 5 कोटी रुपया आसा. स्किल डेव्हलपमेंट एंड एंटरप्रिनरशीप. सभापती महोदय, स्किल डेव्हलपमेंट एंड एंटरप्रिनरशीप खात्याक 103 कोटी रुपया राखून दवरल्यात. सभापती महोदय, गांवगिऱ्या वाठारांतल्या तरणाट्यांक कुशळटाय प्रशिक्षण आनी उदरगत सेवा दिवपाच्या हेतून म्हजें सरकार स्किल ऑन व्हील कार्यावळ सुरू करतली. गरजेची साधनां, तंत्रज्ञान आनी शिकोवपाची सामुग्री आशिल्ली मोबायल युनिट गोंयभरांतल्या वेगवेगळ्या सुवातींनी फिरून ही साधनां कशी हाताळप हाचें प्रशिक्षण दितले. ह्या उपक्रमा खातीर 2 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. सभापती महाशय, सांगपाक अभिमान दिसता की नॅशनल अप्रेंटिसशीप स्कीम अंतर्गत म्हज्या सरकारान राज्यांतल्या तरणाट्यांक अप्रेंटिसशीप ट्रेनिंग दिल्या. सध्या 4000 अप्रेंटिसशीप सरकारी क्षेत्रांनी आनी 7000 अप्रेंटिसशीप खाजगी क्षेत्रांनी अशें मेळून 11000 अप्रेंटिसशीप कार्यरत आसात. म्हज्या सरकारान राज्यांत PM इंटर्नशीप स्कीम चालीक लावपाक कटिबद्ध आसा. ह्या माध्यमांतल्यान गोंयांतलो पदवीधर तशेंच कॉलेज ड्रॉपआउट तरणाट्यांक 500 प्रतिश्ठीत कंपनींनी इंटर्नशीपच्यो संदी निर्माण जातल्यो, ताची रोजगार क्षमता वाडटली. तरणाट्यांचे स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग जावचे ह्या हेतून मुख्यमंत्री कौशल्य पथ योजना खाला 2 कोटी रुपयाची तजवीज केल्या. तशेंच सांजच्या वेळार सतत बायलां खातीर वेगवेगळे पार्ट टायम स्किल अभ्यासक्रम सुरू करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. गोंयच्या तरणाट्यांनी हॉस्पिटॅलिटी अँड टुरिझम क्षेत्रांत रोजगार क्षमता वाडपाच्या नदरेन म्हजें सरकार ह्या क्षेत्रा खातीर नवे कौशल्य आधारीत कोर्स सुरू करतले. अंदाजे 8 कोटी रुपया खर्चून काणकोणांत जावपी ITIचे नव्या इमारतीचें काम जून 2025 पर्यंत पुराय जावपाची शक्यता आसा. सभापती महोदय, टाटा टेक्नॉलॉजी लिमिटेडच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्सा खाला दिवचल, म्हापसा, फार्मागुडी, वास्को आनी काकोड्या ही 5 सरकारी ITI केंद्रां सेंटर ऑफ एक्सलन्स म्हणून अपग्रेड करतले. ह्या केंद्रांनी नव्या युगांतल्या गरजेचे आशिल्ले वेगवेगळे अभ्यासक्रम जशे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3D प्रिंटींग, इलेक्ट्रिकल व्हेकल्स आदी हांचो आस्पाव जातलो. ह्या अभ्यासक्रमा खातीर बेगिनात बेगीन प्रशिक्षण सुरू जातलें आनी त्या खातीर 10 कोटी रुपयाची तजवीज केल्या. सभापती महाशय, म्हजें सरकार काकोड्या गव्हर्मेंट ITI हांगासर 5 कोटी रुपया खर्चून बॅटरी इलेक्ट्रिकल व्हेकल टेक्निशियन व नव्या युगाचो अभ्यासक्रम उपलब्ध करून दिवपा खातीर नवी इमारत बांदपाची प्रक्रिया चालीक लायल्या.